धारबांदोडा पिळये वाठारात देऊ शेटकर हांणी आपल्या घरा ऑपरेशन सिंदूरची आकर्षक माटोळी तयार केल्या। या माटोळेत 361 फळांचो वापर केला। ऑपरेशन सिंदूरची आकृती तयार करून देऊ शेटकर हांणी पहलगाम हल्ल्यात शहीद जाल्ल्यांक आर्गां ओंपली। ही आकर्षक माटोळी तयार करपाक फामिली मजत करता म्हणून देऊ सांगता। देऊ शेटकर हो राना खात्यात नोकरी करता, देखून ताका रानवटी तशेंच वखदी फळांची माहिती आसा। ह्यान पयली पंचायत आनी राज्य पावण्यार सतींनी वांटेकार जावन तांणी इनामां मेळयले। सिंदूर थीम केल्ली तुमकां खबर आसतली की फाटल्या फावटी जो पहलगाम अटॅक जाल्लो आनी तितून आमचे खास करून हिंदू भावांचो बळी गेल्लो आनी आमी थंय वचून तेंचे घरा कडेन पर्सनल खबर घेवंक जाय, तांकां जाप दिवपाक शकना, म्हणून आमच्या सगळ्या आमचे माटोळेंतल्यान आमी तांकां तेंची याद अशी दवरलेली आसा। कितले नग आसा हे? टोटल म्हागे 361 वेगवेगळे तरेची फळावर बांदलेली आसा। हांवें स्टेट लेवलार RC पार्टिसिपेट जाता आनी हर वर्सा म्हाका प्रायजूय मेळटा आनी ह्या वर्सा हांव पार्टिसिपेट जाला। इवन आमचे धारबांदोडा पंचायत आसा पळय तितूनय हांव पार्टिसिपेट जाला। हेल्प म्हणजे म्हाजी फूल फॅमिली, स्पेशली म्हणजे म्हाका म्हाजो धाकलो भाव जो हेल्थ डिपार्टमेंटान काम करता ताजो म्हाका खूब सगळो सपोर्ट जाता। आनी एक्चुअली दिसभर आमी दोगांय कामाक वयता, रातचो आमकां फक्त टायम मेळटा एक करपा खातीर। कितले दीस लागले म्हाका जवळ 17 ते 18 दीस लागले। भाद्रपदांतल्या चवथीच्या उत्सवा खातीर आमच्या गोंयभर जी चवथीची परब मनयता तातूंत आमकां पळोवपाक मेळटा माटोळी ही गोंय आनी कोंकणातूच आमकां परंपरा पळोवपाक मेळटा। माटोळी हो जो शब्द आसा तो आमकां दाखोवन दिता की मंडप जो आसा घातलो वयता तर तशीच एक प्रकारची रचना जी आसा ही गणपतीच्या माथ्या वयर केली वयता आनी ताका लागून मांडवी हो शब्द तेका वापरलो वयता, मंडपी म्हणून शब्द आसा आनी माटोळी हो तेका गोंयभर शब्द वापरलो वयता। काणकोण ते पेडणे मेरेन आमकां माटोळीची गिरेस्त परंपरा पळोवपाक मेळटा। आमच्या पुर्वजांनी गणपती हो वरद विनायक मानलेलो आसा, तो आमकां सैमांतले हे सगळे अप्रूप गजाली दिता आनी तेचो सगळो आस्वाद आमी मनशांनी घेवचो। धारबांदोडा पंचायत एरियेच्या गांवखान पिळये हांगा रावपी देऊ शेटकर आनी तेजी फॅमिली दर वर्सा वेगवेगळ्या प्रकारची माटोळी सजावट करून लोकांक हांगा आकर्षित करता। गेले कांय वर्सां पासून ताका स्टेट लेवल तशेंच पंचायत पातळीचेर बक्षिसांय मेळिल्लीं आसा। ह्या वर्सा त्यांनी ऑपरेशन सिंदूर हो देखावो केल्लो आसा माटोळीचेर आनी ताका लोकां कडून बरो प्रतिसाद मेळटा। देऊ शेटकर हे एक फॉरेस्टान सर्वीस करीत आशिल्ले कारणान ताका प्रत्येक जी फळां तशेंच जी वनस्पती आसा, जी औषधी वनस्पती आसा तेजी म्हायती आसा आनी ताका लागून तांकां ती सहज उपलब्ध जाता आनी खंय त्या रानांत आशिल्ल्या कारणान रानांत तेजे सर्विसूच रानांत आशिल्ल्या कारणान ताका सगळे ह्या औषधांची म्हायती आसा आनी ताका लागून ते दर वर्साक ह्या वनस्पतीचे दर्शन लोकांक दिवपा खातीर ही माटोळी सजावट करीत आसा। गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।